Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एक समज मगेर पुस्तक अनुवादीत जालें वयर नांव येता पुस्तकाचें आनी लेखकाचें नांव येता आनी भितर खंय तरी केन्ना केन्ना कवराचेर बारीक अक्षरांत अनुवादकाचें नांव येता. हें भुरग्यांक खूब जाणांक अशी फाटीं ओडटा मागीर फुडें वचपाक दिना की आमकां नांवूच ना, आमकां आमचे कोण दखल घेनात. आतां बरे बरे जे लेखक जावन गेले, व्हडले व्हडले लेखक जावन गेले. आतां आमगेलो दर्या गॅब्रियल गार्सिया मार्क्वेज जाका नोबेल प्रायज मेळ्ळें, तागेली पुस्तकां सगळी भाशांनी अनुवादीत जाली. इंग्लिशीन हांवें वाचलें आनी इंग्लीश अनुवादकाचें नांव कितें म्हाका खबर ना, याद पसून ना. वाचिल्लें याद ना. ताजें नांव याद उरता. ताची कारणां आसतात पूण ताजें नांव याद उरता. पूण ताची इतलेंच म्हत्वाचें आनी ताणें स्वता म्हणलां, मार्क्वेज म्हणटा की हांवें जें ओरिजिनल बरयलां तितलेंच दर्जेदार हे इंग्लिशीन जालां म्हणून हे संवसारांत बाकी कडेन पावपाक पावलें. तेन्ना अनुवाद जेन्ना तितलो बरो जाता, तितल्याच दर्ज्याचो जाता, तेन्नाच हो अनुवाद पुस्तक ही साहित्य कृती लोकां कडेन पावूंक शकता. ते गोंयकारांची बिराड घेवन दुसरी राज्यां वतात. दर्या केरळाक गेले. गोंयकार जेन्ना हांगच्यान उठून केरळा वतात आनी थंय रावतात, वतना बरोबर कितें घेवन वतात? आपली भाशा, आपली संस्कृताय, आपली परंपरा, आपले रिती, आपले रिवाज, आपले हांगा रावपाची तरा, आपले रांदप क्युझीन सगळें घेवन वतात. हें सगळें वजें घेवन थंय वतात आनी थंय वतकीर तांकां कळटा अरे हांगा हें बरें मेळना, तें बरें मेळना, नुस्तें बरें मेळना, फ्रेश मेळना. तेन्ना मागीर तांचे ऑल्टरनेटीव सोदून काडटा. ऑल्टरनेटीव कितें काडटात? हांगचो लोक कितें खाता तें पळयता, हांगचो लोक कसो वागता तें पळयतात. आमी हांगा चवथ पुजतात. आमची चवथ गोंयकारांची चवथ एक वेगळी आसता. थंय वतकीर तांकां कळटा अरे हांगाची चवथ वेगळीच मरे म्हणून. मागीर ते तांगेली प्रथा कितें आसा, तांगेली परंपरा कितें आसा तें सोदून काडटात. ह्यो ज्यो आनी भाशा तर वेगळीच, तांकां ती भाशाय शिकची पडटा. ती भाशा शिकता शिकता त्या भाशेंतले न्युएन्सीस तांकां कळटात. त्या भाशेंत कितें खाशेलेपण आसा तें कळटात. तुमी जाणात आमच्या कोंकणींत कितलीं उतरां उर्दूंतलीं आसात जी आमकां खबर ना, आमकां दिसता आमचेच म्हणून. हांव दुकानदार, पसरकार, आनी दुकान म्हणटा तें उतर कोंकणीन जालें ना. तें दुकान म्हणटा उतर खंयच्यान आयलें? तें उर्दूंतल्यान आयलें. दुसरी खंयचेंय आतां बंदखण धरया आमी, बंदखणींत घालतात आमी मराठींत उतर ना, बंदखण कोंकणींत आसा. पूण बंदखण खंयच्यान आयलें? बंदीखाना वेल्यान आयलें. म्हणजे हीं उतरां खंयच्यान तरी आमकां दुसरी भाशेंतल्यान आमी घेतल्यात. भांगर हें कोंकणी उतर कशें आयलें? खंयच्यान आयलें? खबर आसा कोणाक? कन्नड भाशेंतल्यान आयलें. म्हणटकीच हें दुसरी भाशेंतलीं उतरां आमी घेवन आमची भास गिरेस्त जाता, आमची संस्कृती गिरेस्त जाता. आमी स्वता दुसऱ्यांचें साहित्य वाचतकीर दुसरे भाशेंतलें साहित्यकार जो आसा, जो ताका रुची आसा, वाचक आपल्या विचारांनी प्रगल्भ जाता. हें खूब गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर आमकां इतर जेन्ना तुमची बिराड दुसरे कडेन वता तेन्ना तुमी आपली सोडनात पूण तांचेंय कितें घेतात. आनी तशेंच जे भायले लोक, आतां हे सांग कालच एक केरळी असोसिएशनाचो एक कार्यक्रम आशिल्लो, प्रवासी मलयालम असोसिएशन ऑफ गोवा. आनी आतां पयल्यार ते कोंकणी उलयतात आनी कोंकणी खुबशे गोंयचे कितें कितें जाणा ते तांकां गोंयचो कार्निवाल म्हणजे खबर आसा, गोंयची इंत्रूज खबर आसा, गोंयचो शिगमो खबर आसा. पूण हें खबर जावपाक कारण कितें जालें? हांगा येतकीर तांची जी विचारांची देवण घेवण दी घे जाता तातूंतल्यान तांचे विचार एक बदलतात किंवा नवी विचार तांकां मेळटात. आमच्या भोवमानस्थ भाई मावजो हांकां ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळे. म्हणून आमकां दिसलें की जशी रेणूबाब केळेकारा वेळा तांकां ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळिल्ले तेन्ना आमची भाशा व्हडली जाल्ली, आमची छाती अभिमानान भरून आयली. तशें तांकांय बी ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळ्या उपरांत आमकां दिसलें की आमची भाशा आतां ल्हान उरूंक ना, आमची भाशा मोठी जाल्या. आतां अनुवाद करप जशें भाईन सांगलें तशें तें कठीणूच काम. तें मातशें कठीण इतल्या खातीर की आमी म्हणटात न्ही, आतां म्हाका कोंकणी भाशा येता अशें हांव म्हणूंक शकना. कित्याक की भाशा ही तितली हांव भाशेचो स्टुडंट न्हय आनी कोंकणीनसून शिकूंक ना. हरशीं आमी खंयची भाशा शिकना, भाशेनसून शिकतात. आतां कोंकणी भाशा आमी जेन्ना वाचता बिचता तेन्ना आमकां खुबशें दिसता की खुबशे शब्द जे आसात ते कोंकणी भाशेचे
अजून शब्दकोशांनी येवंक ना, डिक्शनरीन येवंक ना. आमच्याच कोंकणी भाशेचे कितलेशेच पर्संटेज शब्द आसा न्ही कोंकणीचे, ते गांवगिऱ्या वाठारांत लोक वापरतात पूण आमच्या शब्दकोशांनी मेळनात. म्हणटकीर ते आमी जाणा जावंक जाय. अनुवादक हो लेखका पेक्षा भाशा बरी जाणा जाल्लो जाय. I believe is every language has got a culture and every culture has a language. It's a clear established fact. You cannot separate the two. It's like two sides of the coin. If you try to separate the language from the culture, the flavor goes off. It's very dry, it's very monotonous. You think of a moment you are made to speak to an alien language, maybe French or German or something. Will you be able to connect the way you connect with your mother tongue? It's a food for thought. Why I'm coming on this foundation is what we should do to make this country strong, to make our literary diversity strengthen, is preservation, conservation, enrichment of our languages. For young children who are sitting, I want to tell you, we started a scheme, PM Yuva. Young, upcoming, versatile authors whom we are giving rupees 50,000 per month scholarship along with 10% royalty lifetime. And also we will take those books into translation into other formats. You all can apply, can speak to your friends. It's an annual feature. Please get selected and you will get training and grooming for that entire 6 months period from the best of the country. It's a great opportunity for young minds, sir, and through your voice, I would like to take this project quite ahead and seek your support. The chairman of National Book Trust is a member. So we used to meet. And then the question came to my mind, why NBT activities are held up for Konkani? Many of you will remember Sushma Sonakji, when she was there in the NBT office. She was not there for editor for Konkani. She was the editor of Marathi language. But since she was from Goa and she knew Konkani very well, she was taking keen interest in the Konkani activities during that time. I also remember participating in such many workshops and programs organized by NBT some 10-12 years ago when she was there in the office. But there was a huge gap, especially for Konkani language. वो मुझे थोड़ा तकलीफ का विषय था, तो मैंने NBT से फॉलोअप उसका शुरुआत की. और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारे जो प्रयास थे वो प्रयास आज यहाँ सफल हो गए हैं और एक शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत यहाँ हो गई है. इसके पहले भी जब पेंडेमिक चल रहा था तो ये जब प्रयास हमने शुरू किया तो हमारे पास कुछ 46 किताबें आई और ये 46 किताबें गोवा के हम 22-23 लेखकों के पास, अनुवादकों के पास हमने सुपुर्द की अनुवाद करने के लिए. उनका भी अनुवाद अभी हो गया है. So I would like to place on record that 46 books of the NBT are already translated by around 22-23 translators from the state of Goa. And that assignment has been completed, although we had planned for this project, which is going to come as a trilingual project of NBT, and this has nothing to do with that project. But NBT has to also give a thought to those completed assignments.